आयज आमी शिरगांवां येयले आनी कारण हें कांय बरें अशें ना, कारण आमकां खबर आसा कितें घडलां तें. हांगा स्टॅम्पेड जाले पयलेच दिसा आनी फांतोडेर जेन्ना होमखण पेट्टा त्याच वेळाचेर आनी 7 जाणांक सुमार मरण आयलां, कितलेशेच जखमी जाले. सो आतां आमच्या बरोबर देवस्थानाचेच एक म्हाजन आसात, तांचें म्हणणें नेमकें कितें आहा तें आमी तांचे कडल्यान जाणून घेवया. देवस्थानाचो हांव म्हाजन तुमी शिरगांव रावता. शिरगांव रावता. बरें, काल जो इन्सिडंट घडलो पळया, सो तुमी एज अ म्हाजन म्हणून, एक स्थानीक म्हणून आनी धोंड म्हणूनय तुमचें कितें मत आसा, हें जें घडलें तें कित्या खातीर घडलां आसतलें? नक्की. हे लास्ट टायम कितें जालें, लास्ट इयर जात्रा जेन्ना जाल्ली थंय एक बायल कॅज्युअलिटी जाली आनी ती एक्सपायर्ड जाली थंय त्याच स्पॉटाक. आनी तो आमचे मिटिंगे आमी सांगलेलें की तो हॉट स्पॉट थंय सारकें सांबाळून कितें तें करपाक जाय जात्रेन. वर्सा वर्सा थंयच चड गर्दी जाता, ती कित्याक कारणान थंय देवती आसा. सो लास्ट टायम आमी सांगलेलें थंय मेल्ली कारणान ते सांगलेलें की थंय मातशें चड हें स्ट्रिक्ट रावचें. आतां कितें जालें तें दोनांची झगडी जाली, दोणाचे व्हिडिओ पळोवन दोणाची झगडी जाली, ती झगडी तडयेर जाल्ली, ती झगडी थंय मेरेन येयली. देवळान येवपाचें आसलें ते सगळे, ते मारामारी जाली, कोण पडलो तेजे वयर ते भुरगे उबे रावले, अशे व्हिडिओ दिसूंक येता. सो आमी आतां कोणाक ब्लेम करपाक, पॉलिटिक्स हितून कांय ना, हेणें करूंक ना तेणें करूंक ना म्हणल्यार ब्लेम सगळ्यांची. हांव म्हाजी ब्लेम म्हणटा, कित्याक हांव म्हाजन म्हाजी रेस्पॉन्सिबिलिटी आसली, कित्याक हांव म्हाजेरूच ब्लेम घेता, देवस्थानाचेर घालता, सगळ्यांचीच ब्लेम, सगळे ऑल आर रेस्पॉन्सिबल. पण हांव कितें करूंक सोदता, गव्हर्मेंटाक एकूच मागूंक सोदता की जेन्ना शिरगांवची जात्रा येता, आतां फुडली जात्रा येतली, आमी हें पयलीं प्रिकॉशन घेतलेलें, जें हांव सांगपाक आतां सोदतां तें आमी पयलीं प्रिकॉशन घेतलेलें. समज ही आतां जी ट्रेजिडी जाल्या ती सेव करपाक जातालें आमच्यान. कशी कशें तूं टाळटा आशिल्लो? आतां जात्रा, आतां फुडली जात्रा जी येतली ते जात्रेक फकत 24 hours फकत दोणांक एंट्री दिवपाक देवळान पयल्या दिसा. पयल्या दिसा, कित्याक तेजे ते रिच्युअल्स आसता कितें ते तांकां पांयां पडोंकूच जाय हांगा येवन देव. आमी जर दुसरे लोक येता पळय, बायलां येता दुसरी, ती केन्ना येवन ओटी आपली भरूंक शकता 4 दीस तांकां. ही 24 hours फकत दोणांक दिवपाची. तें कितें आतां दोण एक ग्रूप आसता दोणाचो, दोण एक कडेन एकटोच जेयना, दोणाचो ग्रूप आसता, माटवान रावता, देवळान रावता, 20-20 जाण येता आनी ते वांगडाच आपले 20 जाण देवळान येवपाक सोदताय. तेंच्या मदीं जर बायल दुसरी आहा, घोव बायलां आसता, तेंची भुरगीं आसा, ती घेवन तेंच्या मदीं रावताय आनी ती हांगा कितलेच फाटी हांगा चिड्डून ती भुरग्यांक त्रास जाता. तेका लागून हांव गव्हर्मेंटाक फुडले वर्सा कशे भाशेन तुमी एक करपाचें की 24 hours जात्रेची आसतात न्हू, ती फकत दोणांक दिवपाची, बाकीचे 4 दिसा तेंचे ओटी भरची आनी तांकां खोल दिवपाचो आमी वेवस्था केलेली आहा. सगळ्या गांवांनी घरांनी, आमच्या गांवकारांच्या घरांनी आनी गांवच्या घरांनी देव वयता, थंय तेंचे न्हू कोल घेवपाक शकता ती. आनी एक कितें त्रास जाता हांगा शिरगांव, मेन इम्प्लिमेंट करा, दोनूच इम्प्लिमेंट मागता हांव. एक तो दोणाक जात्रेक घेवपाचो 24 hours तेंकांच, आनी एक फेरी भरता पळय ती सारकी धामराच्या रोडार, तार रोडार सारकी तेकोन आसता आनी तेजे भायरूय आसता एकदां जी शॉपां आहा ती शॉपां आसता, ती शॉपां सगळी काडपाची. आमकां जागो आहा, जागो असो ना न्हू, आमचो देवळा फाटसून जागो भरला, त्या जाग्यार सगळी शॉपां थंय घालपाक येता. पार्किंग आमच्या देवळा फाटसून आसता, थंय घालपाक येता शॉपां ती सगळी. अशें करून आमी सेफ्टी मेजर्स घेवपाक जाता. सो जी शॉपां आहा तो सुद्धा एक मेजर कन्सर्न. दोनूय वाटेन शॉपां आहा आनी मदीं रस्ते, आनी रातची तर हांगा सामकी लाखांनी म्हणून आमी लोक जमता. फाल्यां जर कितें कॅज्युअलिटी जाली, खंय फायर इन्सिडंट जालो जाल्यार फायर ब्रिगेडी येवपाक सुद्धा जागो ना. ना. सो अशी परिस्थिती आसता. सो एज अ म्हाजन म्हणून तुजें हें म्हणणें आहा, आनी हें फुडें इम्प्लिमेंट जावचें गव्हर्मेंटान करूंकूच जाय, करूंक जाय न्ही. हांव करत गव्हर्मेंटाचो प्रश्न काडलो पळय, एक गव्हर्मेंटान फाटल्या बजेटान एक अशें म्हणलें की आमी हो स्टेट फेस्टिवल करया म्हणून. तेका अध्यक्षान आनी म्हाका दिसता ते विरोध केलो की आमकां हो स्टेट फेस्टिवल नाका म्हणून. सो तें बरोबर आसा अशें दिसता तुका? आमचो विरोध केला म्हणून आमी विरोध असो गव्हर्मेंटान केला असो न्हू. ऑल फेस्टिवल आर गव्हर्मेंट फेस्टिवल्स. ती उमकी शिरगांवची जात्रा आनी हे म्हणून स्टेट फेस्टिवल जायना. आतां फातर्पेची जात्रा आतां ती अर्थ स्टेट फेस्टिवल, सगळे स्टेट फेस्टिवल. आतां सेंट फ्रांसीस झेवियर, बोडगेश्वर जात्रा, ऑल आर स्टेट फेस्टिवल. गव्हर्मेंट तांकां सपोर्ट करता. थँक्यू.